नवीन टॅलंट्स आणि नवीन इश्टिण्यो हांचो शोध घेत आज आमी आयल्या बानोड्या हांगासर. जराडकेचो आयचो भाग रंगतलो तो बानोडेच्या ग्रामपंचायतीन. हांगासर सगळ्यो म्हज्यो इश्टिण्यो ओदो पासून वाट पळयतात की केन्ना आमचो खेळ आमी सुरवात करतली आनी केन्ना तांकां भरपूर मजा करपाक मेळटली आनी अनडाउटली तेंच्या बरोबर आमकांय भरपूर मजा करपाक मेळटली. तर आमी चड वेळ काडना भितर वता रोखडीच सुरवात करता आयच्या भागात. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. हांव सुचित्रा रवींद्र नायक, आयच्या ह्या जरा हटके प्रोग्रामाची होस्ट मिसेस सारिका शिरोडकर हिचे आमचे तिनूय ग्रूप श्री शांतादुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रूप, श्री शांताई सेल्फ हेल्प ग्रूप आणि सिद्धिविनायक ग्रूप आणि बाकीचे आमचे खूबशे सगळे ग्रुपाचे वतीन त्यांचे स्वागत करता. थँक्यू. जरा हटकेच्या आयच्या भागान बानोडा पंचायतीन जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या इच्छिणींक मनापासून येवकार. हांगासर आमी थोड्याच वेळान आमच्या कार्यक्रमांक सुरवात करतली. हांगासर सगळे जाणां इतले उमेदीन आयल्या. म्हाका दिसता स्वता खातीर सगळ्यांत पयलीं मोठ्यान ताळयो दिवन सगळ्यांचें स्वागत करुया. सुरवात करतली आमी आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुकट्यांचो रावंड. ओके, सो फुकट्याच्या रावंडाक आमकां कोण पार्टिसिपंट मेळटा पळोवया. पहिले पार्टिसिपंट आसा नम्रता. टाळ्यो मारून सगळ्यांचे स्वागत करा. फुडले पार्टिसिपंट आसा सबिया. थर्ड पार्टिसिपंट महिमा. चौथे पार्टिसिपंट हेमलता आणि पांचवे पार्टिसिपंट आसा मेघना. ओके, सो ही आसा आमच्या फुकट्याच्या रावंडाची 5 पार्टिसिपंट. ओळख करून घेऊया आमच्या फुकट्या रावंडाच्या पार्टिसिपंटचे. नाव सांग तुझे. माझे नाव मेघना. कितें करता तू. हांव डेंटिस्ट. डेंटिस्ट, वाव. ओके, आणि तुझे हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. हॉबीज म्हाका वाचपाक आवडटा आणि घरातले काम करपाक आवडटा. अरे वा, बरे हॉबीज आसा. तुमचें नाव सांगा. माझे नाव नम्रता कवळेकर. हांव हाऊसवाईफ पण म्हाका कॅटरिंगाची बी आवड आसा. ऑर्डर्स बी घेता. हांव ऑर्डर्स बी घेता. ओके. माझे नाव महिमा नायक. हांव हाऊसवाईफ आसा. म्हाका घरातले काम करपाक आवडटा आणि कुकिंगाची आवड आसा. ओके, तुमचें नाव सांगा. माझे सबिया शेख. हांव अंगणवाडी वर्कर. माझं नाव हेमलता कवळेकर. घरचें काम आवडटा. आणि आज आमी फुगोट्याच्या रावंडाक फक्त म्हणी आणि म्हणी फक्त म्हणी घेवन आयल्या. सो तुमकां चड टेन्शन घेवपाची गरज ना. आमी चडशा उलोवण्यार खूब फावटी म्हणी अशीच म्हणून वतात किंवा खूब जाणां कडेन आमी म्हणी आयकतात. सो त्याच पैकी ह्यो म्हणी आसात. सो पळोवया आयचे मॅक्सिमम प्रायज कोणाक मेळटात ते. सुरवात आमी म्हाका दिसता तुमच्या पासून करुया. तुजो पयलो प्रश्न म्हणजेच पयली तुजी म्हण तुवेंच आन्सर करपाक जाय. जर तुमकां येता जाल्यार प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका तांकां. ही म्हण आयकला आसतली. पानवेलीच्या धर्मान. पानवेलीच्या धर्मान मस्काक उदक. सारकें उत्तर. ओके, फुडलो प्रश्न. फुडली म्हण सुण्याची शेपटी. वाकडी ती वाकडी. इतली खुश ती म्हणी सांगतना. तुमकां केन्ना अश्यो म्हणी म्हणपाची संद आयिल्ली. केन्ना तुमी उलयतना म्हण म्हणल्या खंयची तरी. ना, फर्स्ट टायम. ओके, शेवटची म्हण देव तारी त्याला कोण मारी. ओके, सो तिने तिनूय म्हणी सारकी सांगल्यात. मोठ्यान टाळ्यो जावनी तिच्या खातीर. सो आमचे फुकट्या रावंडाचे पयले विनर आसा महिमा नायक आणि तांकां प्रायज मेळटा ओमकार जेम्स एंड ज्वेलरी हांचे कडल्यान. आणि हांव रिक्वेस्ट करता ओमकार ज्वेलरचे प्रोप्रायटर मिस्टर गौतम हांच्यानी हांगा येवन प्रायज दिवचो. थँक्यू. आमची फुडली पार्टिसिपंट रेडी. देव तारी त्याला कोण मारी. सारखे उत्तर. खाईन तर तुपाशी. नाही तर उपाशी. सारखे उत्तर. शेवटचा प्रश्न तिका. काना मागून आला. कन्हैया. उत्तर चुकला त्यांचे. काना मागून आला कन्हैया म्हणले तिने. सो दोनच उत्तरां सारखी जाली आणि तुमकां हो प्रायज मेळना. फुडलो प्रश्न तुमच्याकडे होता आमी. आदी पोटोबा. आधी पठुपा मागीर विठोबा. सारखे उत्तर. आपलेच दात. आपले दात आपलेच वट. ओके, आणि शेवटचं काना मागून आला आणि ओके, सो तिका उत्तर येना. काना मागून आला आणि खबर ना घे तिका. सोड. कोणाक खबर आसा ऑडियन्सान. कोणाक खबर आसा.
काना मागून आला तिकट चला. सारखे उत्तर. काना मागून आला आणि तिखट झाला. ओके, हांगा वचूया आता. आली अंगावर. गेली पाय सारखे उत्तर खबर ना तांकां. तुमच्या वेळी कोणाक खबर आसा? जस्ट आली अंगावर घेतली सिंगावर. खूप अभ्यास करून आयला. खूप वापरतात कितें म्हणी ह्यो तुमी उलयतना. ओके, सो नेक्स्ट शेवटचे पार्टिसिपंट आमचे आसा ते एकूच पार्टिसिपंटाक प्रायज मेळा. रेडी? ओके, ऐकावे जनाचे. गेस कर चल. ऐकावे जनाचे. म्हणून मनाचे. उत्तर चुकले. ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे. आणि आमच्या फुगोटे रावंडाक आमकां फक्त एकूच विनर मेळ्ळा. मोठ्यान ताळ्यो जावन या विनराक. आणि आमकां हो रावंड हांगा सोंपोवचो पडटा. खुबश्यो म्हणी आशिल्ल्यो, वेगवेगळ्यो म्हणी आशिल्ल्यो. आणि खूबदां आमी उलयताना ह्यो म्हणी म्हणून वतात, पण जेन्ना खरेंच आमकां केन्ना तरी विचारता कोण तेन्ना लक्षान येना. म्हाका दिसता ह्यो म्हणी खूबदां तुमी आयकल्यो आसतल्यो, पण म्हाका नेक्स्ट टायम शुअरली सगळ्यांनी याद दवरतली. सो आमचो हो रावंड हांगा सोंपोवया. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. फुगोट्याच्या रावंडा उपरांत वेळ जाल्लो आसा आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो, जो आसा आमचो कभी हा कभी ना. कभी हा कभी नाव हेचे विनर जे जातले तांकां मेळटले खेडेकारांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. ओके, आनी रूल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. 45 सेकंड्स तुमकां टायम मेळटलो. हांव तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतले. तुमी हय आनी ना हे म्हणप ना, आनी उगी रावपूय ना, आन्सरां दित रावप. हां, सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. रेडी सलोनी? तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ आणि DY सरपंच. डेप्युटी सरपंच. ओके, सो वेगवेगळे काम करता आसतली तुमी बायलां खातीर? वयता काम करपाक. काम करपाक वता. आवडटा करपाक? सोशल वर्क करपाक आवडटा? करता सोशल आवड आसा करपाची? सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जॉईन आसा. आवड आसा. आसा. ओके, सो बायलांचे वेगवेगळे तुमकां स्वभाव कळटा आसतले, कशी बायलो वागतात ती? DY सरपंच जावन म्हाका समजलें स्वभाव म्हणजे कशें कोण वागतात ते म्हणजे कळ्ळें एकेकाचें मन. राग येता केन्ना केन्ना बायलांचो? आयकना जाल्यार बी कितें अशें? येयना. ओके, सलोनीन बरें ट्राय केल्ले हय आनी ना म्हणपाक, पण सचत न्ही आमचें तें हय आनी ना म्हणप. नेक्स्ट पार्टिसिपंट, तुमी कितें करता? हांव पंचायतीन कामाक आसता. पंचायतीन कामाक आसता. सो फूल टायम ड्युटी हांगा? सकाळी 10 ते 5:30. कशी येता? खंय रावता तुमी? माड्डोळा. सो माड्डोळा साकून कशी येता? बायक घेवन. सो ट्रॅवलिंगाक कंटाळो येता? ओके, आमचो रूल आसा की हय आनी ना म्हणप ना. ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपंट. ओके, दिप्ती तुमी कितें करता? टीचर. ओके, खंयच्या स्कुलान शिकयता? LVP लोकेश. स्कुलान शिकोवपाची आवड आशिल्ली म्हणून करियर चूज केलो की अशेंच? आवड आशिल्ली. खंयच्या स्टँडर्डाक शिकयता? प्रायमरी. सो तुमकां आतां कितें दिसता की एड्युकेशन सिस्टम इतले लायक म्हणजे खरेंच खूब डिफिकल्ट अशें दिसता तुमकां, काय खुबशे लायक लिबरल रावतात कशें दिसता गव्हर्मेंट? ओके. आनी भुरग्यां बरोबर डील करपाक खंयच्या स्टँडर्डाक शिकयता म्हणलें? म्हणजे ॲक्च्युली आय एम ऑफिस ना MR भुरग्यांक शिकयता मेंटली. ओके, सो तांच्या बरोबर कशें तूं एडजस्ट करता? लायक तुवें कोर्स केलो ताका? कोर्स केला. आणि सवय जाल्या आतां. ओके, आनी घरातलें काम करपाक आवडटा की ना? आवडटा. घरान कोण सासू बी आसा. कशी स्वभावान बरी आसा? बरी. केन्ना वाद विवाद केन्ना जाता? ना तशें काय. ना. म्हणजे काय विशय आमचे असे असतात लायक आमी उगी रावूं शकना किंवा हय ना हे उत्तर दिवचेच पडटा. तितलो हो एक विशय आशिल्लो. सासू म्हणलें काय ना ऑब्वियसली उगी रावूं शकचे ना, ते कितें तरी नात म्हणून सांगतले. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. शर्वरी कितें करता तूं? स्कुलान. खंयच्या स्टँडर्डा? 6. आतां अभ्यास करून आयला की अशेंच अभ्यास केलो? बरोबर कोण आयला तुज्या? मम्मा घेवन आयला तुका, की तुवें हट्टीपणा केले की म्हाका येवकूच जाय म्हणून हांगासर? ना, मम्मा घेवन आयल्या.
ओके आमची शेवटची पार्टिसिपंट हांगासर इतली पार्टिसिपंट खेळी हय ना सो त्यांच्या बरोबर तुम्ही खेळटाली की ना खेळटा खेळटाली तुमकां खेळ खेळपाक आवडटा हरशी हय ना ना ओके सो आमच्या ह्या राऊंडची विनर जाता टीचर आमची हांगासर आसा ती फुडें यो कभी हा कभी ना ह्या राऊंडची विनर जाता दिप्ती तारी आनी तांकां मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले कॉंग्रॅच्युलेशन कभी हा कभी ना ह्या राऊंडा उपरांत वेळ जाल्लो आसा एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो घेवया एक ल्हानसो ब्रेक After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार खेळुया आमचो जरा हटके चायच्या भागांतलो फुडलो राऊंड जो आसा नेम मारात आनी प्रायज जिका आनी ह्या राऊंडाची पार्टिसिपंट आमकां कोण मेळटा ती पळोवया ओके अश्विनी माधुरी सीमा लता तेजा राजश्री ओके सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट जी खेळटली नेम मारात प्रायज जिका आनी पळोवया कोण कोण खंयचो खंयचो प्रायज घेवन वतात ती यंगस्ट प्लेयर बॉटन टावेल जावन तुज्या खातीर आई भुरगेपणान तूं खेळ खेळ्ळा तोरा पडल्या केन्ना तोरा पडल्या तोराय पडूंक ना ओके सो तुका आतां आमी चान्स दिता हो बॉल घेवपाक जाय आनी एक असो बॉल ते कपाचेर मोगपाक जाय त्या कपा पोंदाक प्रायज आसा तो तुवें घेवकूच जाय हां ओके सो आमच्या यंगस्ट प्लेयराक हांगासर प्रायज मेळटा तो आसा खेडेकरांचे गोंयचे सुर्या मसाले गरम मसाला तुका मेळटा आई जेवण करता की ना तूं खूब बरें जेवण करता न्ही हां ओके हो तुमचो प्रायज ओके नेक्स्ट प्लेयर ना नेक्स्ट प्लेयर शेवटची पार्टिसिपंट ओके सो हांगासर ह्या आमी जे ग्रुप घेतिल्लो ताका चड कोणाक प्रायज मेळूंक ना ताका लागून आमी परत आनीक 5 सीट्स काडटली आनीक परत 5 पार्टिसिपंटांक घेतली ओके फुडली 5 पार्टिसिपंट पळोवया कोण येता ती तृप्ती वैष्णवी शेवंती निर्मला ओके जरा शीतल सुरत ओके आणि शेवटचे पार्टिसिपंट बबिता तांकां मेळटा कॅश प्रायज ₹300 फ्रॉम ओमकार ज्युवेलर्स आणि हांव रिक्वेस्ट करता ओमकार ज्युवेलर्सची प्रोप्रायटर ईशा रायकर हांच्यानी हांव प्रायज दिवचो थँक्यू नेक्स्ट पार्टिसिपंट ओके
ओके आमची हांगासर शीतल सान शीतलाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके आणि सुरत हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शेवटची पार्टिसिपंट ओके वेल ट्रायड. सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर मोठ्यान ताळयो. जेंकां प्रायज मेळ्ळा तेंकां कॉंग्रॅच्युलेशन. जेंकां प्रायज मेळूंक ना तेंकां परत आनी मोठ्यान ताळयो. ओके सो आमचो नेम मारात आणि प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खुबशे प्रायजीस थंय उरल्या ते नेक्स्ट टायम. ओके आणि खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आणि ह्या रावंडान आमी वेगवेगळ्या वाठारान वचून वेगवेगळे टॅलंट्साची खोज करता. हितून आमकां हांगासर एक टॅलंट मेळ्ळा आनी तो टॅलंट कसलो आनी टॅलंट आतां कितें करतले थोड्याच वेळान पळोवया. ओके सो आमच्या आयच्या टॅलंट रावंडान आमच्या बरोबर आसा मॅडम सुचित्रा. आणि तुमचे पयलीं इंट्रोडक्शन दिया. तुमी कितें करता कितें करपाक आवडटा ते. माझे नाव सुचित्रा रवींद्र नायक. हांव हाऊसवायफ. माझे एक्टिविटीज म्हणजे अशें फाती घालपाक म्हाका खूब आवडटा पयलीं सुद्दां. ओके तुमी ऑर्डर्स बी अशे घेता फाती. हय आमगेर घरान फुलां गुत्ताक म्हाजी नणन गुत्ता माय गुत्ता आमी ऑर्डरी घेतात. हांव तांकां हेल्प करता वेगवेगळे तरेची. हांव पयलीं सुद्दां आंकवार आसतना सुद्दां म्हाज्या भयणीन बीन बऱ्यो बऱ्यो फातयो घालताले आनी हांवूय घालतालें. कोणूय शिकोवना. सो आमी हो एक वेगळो तरेचो हटके असो टॅलंट आसा तिच्यान जी वेगवेगळे तरेची फातयो ती घालता आणि अशीच ही फाती आमकां हांगा घालून दाखयतली ती. आणि हेची कॉस्ट कशी असता कितले तुम्ही चार्ज करतात मागीर तेंकां. 100 to 150 सुद्दां आसता. चडशी अशी कित्या खातीर ऑर्डर करतात फातयो चडश्यो. जात्रेक आतां दिवजां आसतली हय. सगळ्यांची जात्रा आसता. आतां आमच्या नागेशीची जात्रेच्यान स्टार्ट जाली. आतां सगळ्यो जात्रा स्टार्ट म्हणजे पयलीं आमी सट म्हणून घालताली फक्त बोकडयो आनी ही शेवती आनी चडशी रतनाबली धरून. आतां रतनाबली मेळना आनी बरे बरे वेरायटीची फुलां मेळटा त्या कारणान आबोल्यांक कोण विचारीत ना. सो जर तुम्ही साडी जर न्हेसतात कसल्या कलरची डिफरंट ताका मॅचिंग अशी तुमकां करून मेळटली हांगा. हय मॅचिंग मेळटा. पळयात ही कितली सुंदर अशी ही फाती. आणि त्यांच्या ह्या सुंदर अशा टॅलंटा खातीर तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. फुडलो रावंड खेळच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. खेडेकार्स सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेऊन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां. मिरची पावडर, हळदी पावडर, कोथमीर पावडर, गरम मसालो, मटन चिकन मसालो, लोणचे मसालो, सांबार मसालो, पापड आणि तरेकवार मसाले. खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. दिसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार खेळुया आमचो फुडलो रावंड. हटके रावंडाची आमची पार्टिसिपंट पळोवया आमकां कोण मेळटा ती. पार्टिसिपंट आसा मीरा, लता, दया, वैष्णवी, राजश्री, मेघना. ही आसा आमची पार्टिसिपंट हटके रावंड खेळपाची. आयच्या हटके रावंडची गेम आसा ती तुमकां सांगता. हांगासर आमी मेकअप बॉक्स दवरला आनी आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांकां टायम आसतलो 1 मिनटाचो. 1 मिनटाच्या टायमान तांच्यांनी क्लावन जोकर आसता पळय ताजो मेकअप करपाक जाय, स्वताकूच करपाक जाय. ओके सो बेस्ट जोकर म्हणजे बेस्ट मेकअप जातलो ज्या जोकराचो ज्या पार्टिसिपंटाचो तांकां मेळटले सुहानीज RK ज्युवेल्स म्हापसा परवरी हांचे कडल्यान सिल्वर गिफ्ट. ओके सो हो तुमकां एक सुंदरसो सिल्वर बिचवा मेळटलो आनी हाचे विनर आमकां कोण मेळटले ते पळोवया. टायम आसतलो 1 मिनटाचो. सगळ्यांक बेस्ट मेकअप जोकराचो. जोकराक सगळ्यांनी पळयला
आं ओके मागीर म्हणपाक नाका आपल्याक खबरूच नाशिल्लें जोकर कसो दिसता सो ताका लागून विचारता ओके हांव आतां सायडीक सरता रेडी स्टार्ट स्टॉप ओके सो जोकर्स पोय आमचे ओके ओके सो सगळ्यांनी पहिले जोकर्स पळयले हां ओके सो आमची रनर अप थारता लता कवळेकर आणि तांकां मेळटा ओमकार ज्युवेलर्स हांचे कडेन हो कॅश प्रायज आणि हो प्रायज येतली मिसेस इशा रायकर थँक्यू आणि हटके राऊंडची विनर जाता कोण सांगा वैष्णवी आणि तांकां मेळटा सुहानीज आर के ज्युवेल्स म्हापसा परवरी हांचे कडल्यान हो सिल्वर बिछवा कॉंग्रेच्युलेशन हटके रावंड खरेंच खूब हटके आशिल्लो आमकां इतले बरे टॅलंटेड अशे मेकअप आर्टिस्ट हांगासर मेळ्ळा सो केन्ना कोणाक मेकअप करपाक जाय तर तुमी हांगा हांकां कॉन्टेक्ट करूं शकता मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर आनी फुडलो रावंड आसा आमचो डान्स रावंड आनी डान्स रावंडाक आमची पार्टिसिपंट आमकां कोण आसा ती पळोवया मेघना कामाक्षी बबिता नम्रता आणि निर्मला ओके मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या सगळ्या डान्सरांक खातीर सुपर डान्स खरेंच खूब बरो डान्स केला आनी म्हाका सगळ्यांक संवय आसा डान्स करपाची इतली पार्टिसिपंट हांगा आयिल्ली तांकां आमी मातशी भुरग्यांचे वांगडा बेश्टीच आसता ओके भुरग्यांच्या बरोबर बी डान्स करता सो ताका लागून तांकां संवय आसा आनी केन्ना अशें परफॉर्मन्स बी केल्ले लोकां मदीं तुवें डान्स करपाचें भुरगेपणांत इतल्या वर्सांनी केलो परत तुवें अरे वा आमची मेन डान्सर खंय गेली सोडून थकली दिसता फुडें फुडें फुडें
कितें परफेक्ट एक्सप्रेशन आणि कितें डान्स स्टेपा शिकता डान्स बी कोणा कडेन शिकयता बी अशी कोणा आमी फंक्शन आसल्यार भावा कडेन डान्स करता आवयस ओके सो नेक्स्ट टायम म्हाकाय आपयात हांव येतलें शिवोली डान्स करपाक ओके आमची विनर अनडाउटेडली नम्रता कवळेकर ही आमची डान्स राउंडची विनर ठरता आणि तांकां मेळटा ओमकार ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज आणि हांव रिक्वेस्ट करता मिस्टर गौतम रायकर हांच्यानी हो प्रायज दिवचो थँक्यू ओके आणि बाकीचे जेणे डान्स केला तांकां खरेंच मनापासून देव बरें करूं मातशी नेक्स्ट टायम आनीक मातशी प्रॅक्टीस करून आमी परत डान्स करपाक हांगासर येवया आणि आता वेळ जाल्लो आसा आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे राउंड ओके सो ही आसा पार्टिसिपंट आमच्या फायनल राउंडची म्हणजे चक दे राउंडची आणि गेम तुम्ही पळोवंक शकता फुडें आमी हांगासर पिन्स दवरल्या आणि तुम्ही त्यो बॉटल्स उडोवपाक जाय 2 चान्स मेळटले प्रत्येकाक मॅक्सिमम जी बॉटल्स उडयता ती जातली हे राउंडचे विनर ओके आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश प्रायज ओके घे 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 ओके फुडली पार्टिसिपंट सुचित्रा घे घे एकूय ना सध्या ऑन लीड आसा बबिता ताणें सगळ्यो बॉटल सोडयल्या शेवटचे पार्टिसिपंट सबिया ओके सो आमच्या चक दे राउंडचे विनर जाता बबिता चक दे राउंडची रनरअप ठरता अर्चना आणि तांकां मेळटा केडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले कॉंग्रॅच्युलेशन आणि चक दे राउंडची विनर ठरता बबिता आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन बांदोड्या हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो जरा हटकेचो भाग हांगाच सोंपता आयच्या भागान आमकां खुबशे वेगवेगळे टॅलंट्स मेळ्ळे बरी डान्सरां मेळ्ळी बरे मेकअप आर्टिस्ट मेळ्ळे तशेंच हांगासर बऱ्यो इश्टिण्यो मेळ्ळ्यो म्हाका खूब मजा येयली आयचो भाग खेळटना फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा मिसेस सारिका नाथ विजय सारिका शिरोडकर सारिका सॉरी परत परत घे टायमर तू लायता रोहित 45 मिनिट्स टायमर सॉरी सेकंड एका मिनटाच्या टायमार जोकराचो मेकअप तुमकां करपाक जाय तोंडाक मागीर म्हाज्या करता आपोपलेच करप हय जरा कितें हे तुजो रावूच येना प्रायज मेळटा रे जरा हटके व्हडल्यान म्हणा आतां